पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात, इतले आसात की खंयचो घेवं आनी खंयचो नाका अशी सद्या गोंयांत परिस्थिती आहा. पण तरी आसतना आमकां एक 2-3 म्हत्वाचे विशय घेवचे पडटात. ते घेवन आज आमी तुमचे मुखार आयल्या. पांडुरंग बाब गांवकर आसात, जॉयल बाब आफांचो आसात, लौकीक बाब सिलकार आसात. एक पयलो विशय जो घेतात आमी ऑब्वियसली ती प्रमोद सावंत हांची 6 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द. नाव ही इज वन चीफ मिनिस्टर ताणें रिकॉर्ड केला कॉन्झिक्युटिवली फॉर 6 इयर्स मुख्यमंत्री रावपाचो. आनी ऑब्वियसली पोरूच ते BJPचे लॉंगेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टरूय जाल्ले. सो पांडुरंग बाब, ह्या कारकिर्दी कडेन तुमी कशें पळयता? दीज आर व्हेरी इंट्रस्टिंग आनी इम्प्रेसिव्ह रिकॉर्ड्स टू हॅव. बरोबर. प्रमोद म्हाका दिसता घटक राज्याच्या उपरांत दिगंबर कामत हो एकमेव मुख्यमंत्री आशिल्लो जेणे आपलो पूर्ण कार्यकाळ कंप्लीट केल्लो. प्रमोद संतोषाचो जो नवो कार्यकाळ जो आसा तो कंप्लीट जावपाक अजून 2 वर्सां बाकी आसात. पूण 2019 ते मुख्यमंत्री जाले तेन्नाच्यान आयज मेरेन राजिनामो न दिता सलगपणान ते 6 वर्सां तेंच्यानी आज कंप्लीट केला. सो म्हाका दिसता घटक राज्या उपरांत इतकी वर्सां मुख्यमंत्री पद रावप हो विक्रमच. कारण जे आमी आज मेरेन जे 13 मुख्यमंत्री पळयले तातूंत घटक राज्या उपरांतची कारकीर्द जर पळयली जाल्यार 4 वर्सां 3 वर्सां अशीच आशिल्ली. बट दिगंबर कामताचो एक टर्म सोडले जाल्यार. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंत म्हाका दिसता की भाजपा भारतीय जनता पार्टीन तेजेर विश्वास दाखयलो तांचेर 2019 म्हणजे इतले लिडर आशिल्ले तेन्ना त्या सुद्धा वेळार प्रमोद सावंत हांकां फुडें काडून CM केलो. तेज्या उपरांत 22 इलेक्शन जाली. 20 जागो घेवन प्रमोद सावंतान आपली हे क्षमता जी आसा कॅपॅसिटी ते प्रूव केली त्यांनी. एक 20 जागो घेवन मित्र पक्ष म्हणजे बाकीचे जे कोण आसा पक्ष आनी मगो बीन तांकां घेवन सरकार स्थापन केलें. काय म्हत्वाचे निर्णय ह्या काय 5 वर्सांत जाले तातूंतलो म्हाका दिसता मोठो निर्णय म्हणटा तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो. जो हाज्या पयलीं मंत्री आमदार आपूण जे नोकऱ्यो भरताले ते आतां मेरिटाचेर जावपाक लागल्यात नोकऱ्यो. हो एक म्हाका दिसता मोठो डिसिजन. तेज्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोवा सारको एक हे आसत मोहीम आसत जेतूंतल्यान प्रशासन जे आसा स्वयंपूर्ण मित्र अधिकारी जे सरकारी आहात तांकां अपॉयंट करून पंचायत लेवलाचेर प्रशासन गांव लोकांच्या जवळ व्हरपाचो प्रयत्न जो केला. आनी तातूंतल्यान स्वावलंबी शेतकरी किंवा वेवसायीक रोजगार निर्माण करप ह्यो सगळे जे स्वयंपूर्ण हे जे आसात लोकांक हे करप आत्मनिर्भर करप ह्यो कांय गजाली ही जी मोहीम आसा ती म्हाका दिसता सक्सेसफूल जाली. अश्यो कांय म्हत्वाचे निर्णय तांचे हितून जाले. म्हाका दिसता कृशी धोरण जे आसा जे शेतकी धोरण जे आसा गोंयचें ते सुद्दां ह्याच्यान कंप्लीट जाल्लें आसा. विकसीत गोंय 2047चो आराखडो जो आसा तोय तांच्यानी तयार करपाक घेतला. ह्यो कांय गजाली आसात. आनी विशेश म्हळ्यार प्रमोद की भाजपान तेजेर विश्वास दाखयलो दोनूय फावटी. डेली सकाळी किंवा असो आपल्या घरा आसो सरकारी बंगल्यार आसो सचिव मंत्रालयान आसो सगळ्या जाग्यार खंयच्याय लोकांक एनी टायम अवेलेबल आसपी मुख्यमंत्री म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर, दिगंबर कामत ताच्या उपरांत म्हाका दिसता प्रमोद सावंत आसपाक जाय. जो सगळे कडेन खंय मेळटा ते लोकांक तो मेळटा, एक्सेसेबल आसा. सो म्हाका दिसता ही बरी कारकीर्द आनी म्हाका दिसता नशिबच घेवन येयल्या काय कितें अशें म्हणचें पडटलें. कारण व्हडले व्हडले लिडर जावन गेले. म्हणजे रवी नायका सारको एक चीफ मिनिस्टर गोंयाक मेळ्ळो जेणे गोंयांतली गुंडगिरी काबार केली आनी शेतकारां खातीर कुळमुणकारां खातीर एक बरें पॉलिसीज केल्ल्यो. तेणी सुद्दां काय राजकीय हाच्या खातीर आपली कारकीर्द म्हणजे मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द जी आहा ती 2-3 वर्सां 2.5 वर्सां सोंपयली. अशे बरे बरे लिडर जावन गेले. मनोहर पर्रीकर सारको लिडर जाका 5 वर्सां पयलो टर्म करपाकूच दिवंक ना आनी दुसऱ्या वेळार ताका दिल्ली व्हेलो तेंच्यांनी म्हणजे 2012 जेन्ना जालें तेन्ना. सो अशे बरे बरे लिडर सार्दीन आसत, लुईजीन फालेर आसत, विल्फ्रेड डिसोजा कोणाकूच लुईस बार्बोज आसत कोणाकूच हे 5-6 वर्सां अशी मेळोंक नाशिल्ली. म्हाका दिसता प्रमोद सावंतूच नसीब घेवन अशें म्हणचें पडटलें. आनी तेणी 6 वर्सां म्हाका फुडलीं 2 वर्सां तो काडटलो. सत्ता विशय जर पार्टीक दिसले भारतीय जनता पार्टीक जाल्यार ताच्याच कडेन धुरात दिवं शकता पार्टी. इट्स व्हेरी इंट्रस्टींग. जॉयल बाबा वचचे पयलीं लौकीक बाब तुजे मनां येता की ताणें नशीब म्हळें. हांव कांय गजालीच्या बाबतींत पांयगूण म्हणटा. कांय जाणांचो खंय पांयगूण तुगेलो असो आसता की तांची कारकिर्दी भितर जुवारी ब्रीज जालो, इतले सारके सेंटरान भरघोस मदत करून इतले सगळे प्रकल्प चालीक लागले. अजुनूय प्रकल्प चालूच आसात.
निर्णय घेवपाची क्षमता जशी वर्सां गेली तशी वाडत गेली. ताजी राजकारणाची येवया आमी. पण तुमी जेन्ना ह्या 6 वर्सांचो नियाळ घेतात, सो तुमी दोतोराच्या कारकिर्दीचो नियाळ कसो घेतात? 6 वर्सां पयलीं आमी जाणा आयच्या दिसा तेणी शपथ घेतलेली 2019 आनी खंयच्या सर्कमस्टन्सिसान घेतलेली. एके वटेन मनोहर पर्रीकराचें मरण करताले मिरामार, तेजे उपरांत रातचे 12 उपरांत म्हणजे 19 तारखेक ते शपथविधी, म्हणजे CM जालो सुद्दां म्हणून सेलेब्रेट करपाक शकना अशी परिस्थिती त्या टायमार आसली. आनी स्टार्टींग खूब गडबडले तेका एक अशी गजाल आसली की ब्लेसिंग इन डिसगायज कशें तेका कॅबिनेट तेजें आसलें पळय न्हू त्या टायमार, जे पर्रीकरान केल्ले कॅबिनेट सगळे पार्टीक एक 13 जाण येयल्ले BJPचे. ते स्मार्ट कॅबिनेट आसले, सगळे हुशार मनीस ते कॅबिनेटान चड हुशार आसले. पूण तो नवो आशिल्ल्या कारणान तो गडबडटालो. ते आमी पयला ते तो खंय तरी फाटी पडटालो, गडबडटालो. मागीर हरशीं आमी डिफेक्शनाक सपोर्ट करूं जायना, डिफेक्शन बरें न्हू पॉलिटिक्सान. पण तेन्ना तेणी तो आपले पॉलिटिकल करियरा खातीर जो मूव केलो स्मार्ट काँग्रेसांक हाडपाचो, हो तेजो तेन्नाचो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक म्हणपाचो. डिफेक्शन हरशीं कोणी सपोर्ट करचें न्हू, पण तेजो तो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक राजकारण. तेजे उपरांत तेणी जो काम केला पळय, तेजे उपरांत तेणी जी आपली राजकीय आनी एक मुख्यमंत्री म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळून दुसरे तेजे पॉझिटिव्ह पॉयंट आनी ते रिकॉर्ड जे ऑटोमॅटीक जाले तेजे, तशें पळोवंक गेले जाल्यार तो कंटिन्युअस 6 वर्सां करपी तिसरो मुख्यमंत्री जावपाक जाय. स्वातंत्र्य उपरांत म्हणजे राणी मुक्ती उपरांत राणी भाऊसाहेब बांदोडकर 6 वर्सां करपी तो कंटिन्युअस तिसरो मुख्यमंत्री आसतलो अशें रिकॉर्ड. आनी जर तशें कडुंबान म्हटलें ही 2 वर्सां कंप्लीट करतलो आनी तेजे फुडें BJPचें सरकार जर लोकांनी निवडून हाडलें आनी तेजे कडेन धुरा दिली जाल्यार ते पर्रीकाराकूय फाटीं उडयतले आनी फुडें कोण तेजे फुडें आहा पळय न्हू रिकॉर्ड थोडीच. आनी दुसरी घटक राज्या उपरांत 6 वर्सां कंप्लीट करपी पयली मुख्यमंत्री. मुक्ती उपरांतच्या गोंया भितर तुगेली 6 वर्सां कंप्लीट करपी तिसरे. बरोबर. हय. सो अशी तांची कारकीर्द. जोयल, हाव डू यू इवेल्युएट बिफोर वी गो टू द पॉलिटिक्स ऑफ Dr. Pramod Sawant? How do you analyze these 6 years? Pramod, yes, 6 years have been a wonderful journey for him. But jo challenges other CMs have faced, no, I think Pramod for his tenure of 6 years, maybe I think he's not faced those because uncertainties. So if you see the other chief ministers, no, there was always an uncertainty where a faction may break off. Here, Pramod Sawant was riding on a brute majority, and there was never a fear that he is going to be toppled from within, or there could be a faction within. Having said that, Pramod, he has done some marvelous work, in terms of financial management. In terms of at times when mining has not resumed, financial crunch was visible, including COVID. He's ridden through that, and taken the state forward on development. Hats off to him on that. Then he has won the confidence of the centre. There was always this thing that centre may try and replace him, maybe change him, and all of that. But to have that confidence, and continue with that confidence with the centre. Is really amazing. You really have to give it to him because in all these uncertain times he's ridden through that. Yes. Second thing is that development has never suffered. If you see, development has been on that same trajectory. Whatever we have seen development, we have never suffered on development. कितेंय जावं आमचे mining ना जावं आनी कितें जावं, but he has maintained that, and we have really grown over a period of time in this last 6 years. And secondly, the common man, whatever schemes were available even during Manohar Parrikar's time, I mean, even more than that, schemes we have now. So in all these, yes, there are some areas where he has still unfinished business on his agenda, but all in all, he's been very successful. Very successful. पण एक आता येऊया राजकारणाकडे. राजकारण जे लौकिकान टच केलें तें हांव आतां मुखार घेवन वता. काँग्रेसीक 2 फावटी फोडली. म्हळ्यार आज काँग्रेसीची दशा अशी जाल्या की काँग्रेसीचेच आमदार मुख्यमंत्री स्टेजीर आसतना सांगतात की आमी जर रुलिंगा आशिल्ले जाल्यार कितलें बरें जाता आशिल्लें काय म्हणून. सो फ्रॉम पॉलिटिकल पॉयंट ऑफ व्यू आमी जनरली उलयतात की लोकशायेच्या दृश्टींतल्यान डिफेक्शन्स किंवा वीक ओपोजिशन कितलें वायट तें. पण आज जेन्ना आमी प्रमोद सावंताची 6 वर्सां उलयतात
तेन्ना दोतोराच्या राजकारणाचेरूय उलोवपाक जाय. आनी आज तांणी पक्षाक इतल्या मजबूत स्थिती भितर व्हरून दवरला की ओपोजिशन तुगेलें सारकें नेस्तनाबूत जाल्ल्या भशेन दिसता. ते पयलीं म्हळ्यार एकमेकाचें तोंड पळोवपाक शकनात आनी जे आसात ते तुगेले धड दिसनात. अशी परिस्थिती भितर तांणी ओपोजिशनाक व्हरून दवरला. लोकशायेच्या दृश्टीन घडये ही बाबत सामकी वायट गजाल, पण तांचें जो राजकारण आसा तांणी आज पक्षाक इतल्या स्ट्रॉंग पोजिशना भितर व्हरून जें दवरलें. आनी आय थिंक अनडाउटेडली टुडे वी कॅन से की ही इज वन ऑफ द मोस्ट ही हॅज बिकम वन ऑफ द मोस्ट शार्प पॉलिटिशियन्स. राजकारणाची बुद्धीबळ ह्या सगळे गजाली भितर तूं बरो हांसलो, सो आतां तूं एलॅबोरेट कर. सीएम असो हांसता, पण तो कसो तुवें म्हटल्यार शार्प आहा पळय ताचे हे खंय लक्षांत येता. आमी ते दखल घेवपाक जाय त्या गोश्टीची की आयज मनोहर पर्रीकर ना, पार्सेकर पक्षा भायर आसा आनी जे 2-3 सिनियर आशिल्ले आपलो मांद्रेकर, मिलिंद नायक किंवा परुळेकर हे सद्या हितून ना, एसेंब्लीन ना. अशा परिस्थितीत श्रीपाद भाऊ दिल्ली आसा. अशा परिस्थितीत प्रमोद सावंतान सरकारूय चलयलें आनी तो पक्षय चलयलो. पक्ष चलोवंकूच ना, पक्षाचो विस्तार केलो आनी आपल्या बळाचेर तेणी 20 जागे हाडून दाखयले जे फक्त पर्रीकराक एकच फावट शक्य जाल्ले इतक्या वर्सान. ते कितें करून दाखयले, पार्टीक नवें ऑफिस दिता आतां हेडक्वॉर्टर. सो हे सगळे लोक नासतना सुद्दां आयज तुवें म्हटल्यार पार्टी फुडें व्हरता आनी पार्टी फुडें व्हरतना जे पक्षांतराच्यो गोश्टी आसात आतां हे कोणाक आसपाक जाय, काँग्रेसीक पयलीं आसपाक जाय. हे काँग्रेसीक मातशिल्लोच आसपाक जाय की म्हणजे परत तुजें कितके फुटले प्रमोद, तुवें 2च उल्लेख केले. बरोबर 12च्यान जर आतां मेरेन जर पळयलो जाल्यार कितकेशेच म्हाका दिसता हे जवळ 90% आतांचे लोक जे हांगा आसा बीजेपी ते थंयच्यानच येयल्ले आसा. सो फोडीत आहात पार्टी. ती स्कील कोणाची, त्या सीएमाची, म्हणजे जो कोण आसा लिडर तेजी. तशें देवेंद्र फडणवीसान राजकारण म्हण कित्याक खबर आसा, देवेंद्र फडणवीसान जे महाराष्ट्रान केले, थंय येडियुरप्पान बीन थंय कर्नाटकान केले, ही स्कील त्या लिडराची की आपूण आपली पार्टी कशी व्हड करूं शकता असो विचार तो करतलोच राजकारणी म्हणून. मागीर आमकां दिसता ते की डिफेक्शन जावपाक जायना, हे सगळे अनैतीक बीन हे आमकां दिसता. तांणी आपली स्कील प्रूव केलें आनी तो म्हाका दिसता पक्ष वाडोवपाचें काम आनी सरकार चलोवपाचें काम सायमल्टेनियसली दोनूय कामां समांतर पद्दतीन तूं करता. लौकीक बाब, तुम्ही ह्या राजकारणा कडेन कशें पळयतात? कारण हे राजकारण अशें आहा की 2 मुद्दे आहात. एक म्हळ्यार ओपोजिशनाक सामकें गलितगात्र करप सामकें, आनी दुसरे वटेच्यान कॅबिनेटा भितर रथी महारथी आहात. तुवें म्हळें की ताजे जे मनोहर पर्रीकराचे डिमायसा उपरांत जे कॅबिनेट आशिल्लें तें खूब इंटेलिजंट आशिल्लें म्हणून. आज जे दोतोराचें कॅबिनेट आसा तें खूब हेवीवेट आहा. म्हळ्यार विश्वजीत राणे आसात, मोविन गुदिनो आसा, रोहन खंवटे आसा, रवी नायक आसा, अशे सारके हेवीवेट, बाबूश मोन्सेरात आसा, अशे हेवीवेट मंत्री आहात. पण त्या हेवीवेट मंत्र्यांक सुद्दां तांचें वजन जें आसा तें तांणी प्रमाणा भायर सद्या वाडपाक दिलें ना. हें राजकारण म्हणटा हांव, आनी ही कळाशी म्हणटा हांव. ह्या कळाशे कडेन तूं कसो पळयता? प्रमोद तेजे पयलीं विशय येयल्लो की ब्रूट मेजॉरिटीचे सरकार, पण एक्चुली प्रमोदान जेन्ना सत्ता हातीन घेतली, बीजेपीचे आमदार आसले 12, मागीर ते बाय इलेक्शन जाले, मागीर 12 फोडले आनी MGP फोडून ते 27चे तेणी ती मेजॉरिटी हाडल्या. पूण टेक ओवर केले. ही डीड नॉट इनहेरिट अ स्टेबल गव्हर्नमेंट. 12 वयल्यान 27 तेणी येयल्या. फुडल्या इलेक्शनाक तेणी जी 20 हाडली, 20 सीट जिखले. ते सिंगल पार्टी वचून इलेक्शनाक. तेजे पयलीं पर्रीकरान एकदां 21 हाडलेले म्हटले ते MGP बरोबर. ती MGP बरोबर अलायन्स करून 21 आनी 3 अशें येयल्ले. सो फूल क्रेडीट बीजेपीक दिवना. ते जेन्ना MGP 20 आयल्या ते स्वबळाचेर आयले. सो आनी एक गजाल आमी पयलीं म्हणटाले की पॉलिटिकली स्मार्ट दोतोर म्हणटाले, पण एडमिनिस्ट्रेशनान मातसो फाटीं उरता. एडमिनिस्ट्रेशन तेजे तितले, कारण तो केन्ना मंत्री जावना. तो जेन्ना आमदार जाला तेणी GSIDC पयली, मागीर सभापती जातूंक आनी कसलीच बाकीचे हे आसन फक्त असेंब्लीचो कारभार पयलो आनी डायरेक्ट CM जालो. तरी आसतना तेणी सरकार चलयलें आनी ताका सरकार चलयतना अशें इजी सरकार नंबर्स जरी आसले इजी मेळना. मदीं टोकटे येयले, आख्खी स्टेट हालोवन कोवीड आयलो. कोविडांतल्यान तो सक्सेसफुली गेला, कमी एक्सपिरियन्स आसतना सुद्दां. आनी तेजो एक प्लस पॉयंट दिसता, आमी जे पयलीं उलयले, तो लोकां कडेन टच दवरून आहा. तो तेका कोण तरी अपडेट दिना वा तेजे मनीस दवरले ते ताका इनपूट दिता अशें ना. स्वता तो शेनवार येतार तेजे ते फोटो येता तेजे फेसबुकाचेर 500 लोकांक तो मेळटा. आनी तो फक्त सांखळेच्यान न्हू, गोंयभरचे मेळटा. फंक्शनाक गेलो. एक गजाल जी बिफोर आय गो टू
जॉयल बाब म्हाका विचारपा जाय की वन थिंग दॅट वी रेअरली डज इट हॅपन की खंयचे तरी सीएमाचो कोट बिकम्स अ सिग्नेचर कोट फॉर हिम अँड दॅट बिकेम भिवपाची गरज ना. इट स्टार्टेड विथ कोवीड, ताजेर तुगेली पयलीं मिम्स जाली आनी वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग्स इज दॅट ज्या गजालीची लोक फकाणां उडयताले ती गजाल ही कन्वर्टेड इट इन टू ही स्ट्रेंथ अँड यूज्ड इट फॉर दी 2022 इलेक्शन टू टेल पीपल दॅट खरेंच भिवपाची गरज ना म्हणून. सो भिवपाची गरज ना जनरली खूब रेअरली जाता की एका पॉलिटिकल लिडराचो कोट बिकम्स इज सिग्नेचर. चौकीदार चोर आहे तितूंतल्यान ते भिवपाची गरज ना पॉझिटिव्ह करपाक. सो आनीक ते भिवपाची गरज ना जे जाले ते कोविडा टायमार त्यांनी मास्क सुद्धा केले त्या टायमार. भिवपाची गरज ना ते घालून बोलले ब्रँडिंग केले. कन्वर्ट एन एडवर्सिटी इनटू एन ऑपॉर्च्युनिटी आणि देन तुगेले त्या भिवपाची गरज नाची आज भिवपाची गरज ना म्हणजे की सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार दोतोर येता. सो बिफोर आय गो टू जॉयल बाब, हाऊ डू यू लुक एट द जर्नी ऑफ भिवपाची गरज ना? भिवपाची गरज ना कोविडा टायमार येयल्लो. कोविडा टायमार लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपाची गरज आसली तेन्ना एक सीएम म्हणून आनी एक दोतोर म्हणून. दोतोर जशें पेशंटाक भिवपाची गरज ना रे, तितूंतल्या तो डायलॉग म्हणटा दोतोरान सांगला भिवपाची गरज ना. सो तितूंतल्यान तो येयलो, तेजी फकाणां जाली की मागीर ज्यो सेकंड फेजीन डेथ जावपाक लागल्यो आनी त्या फेजी भितर लोक भियेले खूब. आनी आमकां पयले फेजीन कळना, सेकंड फेजीन जेन्ना खूब डेथ जावपाक लागल्यो ऑक्सिजनाचो विशय, तेन्ना हो डायलॉग येयल्लो आनी रोखडेंच मागीर इलेक्शन. आनी तो पर्यंत तेणी आपल्या एडमिनिस्ट्रेशनाची ग्रीप घेतलेली. तेजो तसो हांवें म्हटलं पयलीं तेजो प्लस पॉयंट की तो लोकां कडेन कनेक्ट दवरून आसता. कोविडा टायमार तो ऑन ग्रावंड आसलो, जीएमसीन बी वयतना पयलो. ते भायर ते कोविडाचे हे सोंपले उपरांत आतां सुद्दां 6 वर्सां कंप्लीट जातना सुद्दां फाटल्या शेनवारा सुद्दां तो सांखळे 500 लोकांक शेनवारा आयतारा 500 लोकांक कितें मेळ्ळा. सो ताका जो कितें इनपूट येता ग्रावंडार येयलो लोकांचे जे पल्स हे करपाक डायरेक्ट मेळटा, तो वाया खंयच्यान घेयना. सो तेजो एडमिनिस्ट्रेशन लोकांचे पल्स चेक करपाक कंपाउंडर दवरिल्लो ना, दोतोर स्वता चेक करता स्वताचे. ते खातीर तेजे हे ताका सरकार निदान सारकें जाता, सगळें ताका इजी पडटा. सो ते 6 वर्साची दी जर्नी आहा पळय न्हू, ही तेजे त्या एका गुणाक लागून तो इजिली ते करपाक शकता. जॉयल बाब, हाऊ आर यू लुकिंग एट भिवपाची गरज ना नंबर वन, and whether Duttor has successfully managed these super heavyweights, some of them controlling 2 constituencies, having influence in 3. But Pramod, see, point number 1 is Dr. Pramod Sawant has learned the art to explore the greed of the political class. He has done it to the maximum. He's done it to the best, to exploring the greed of the political class. I mean, now in this era, we cannot talk about अरे तेंचे फुडून हाडले, हेंचे फुडून हाडले. See, it's finally, you know, जो जीता वही सिकंदर. So if you have won the political battle, how you have to win it is, as a leader, it's your responsibility. Whether you are going to break somebody's party or whether that's, and he's done it very well. There is no consolation prize in politics. No, there's no consolation prize in politics, and he's done it wonderfully well. Secondly, as far as heavyweights are concerned, when you have been installed by the high command and BJP leadership has got that kind of a discipline, they have got that kind of a cadre where unlike other parties, you know, this heavyweight business will not work. Because there is some control at the center. So he has got the full confidence of the center. Yes, full backing of the party. Full backing of the party. Otherwise, it would not have worked like this. You know, otherwise these people would have pounced on him. Heavyweights, much senior to him in political experience. So, having said that, he is shown his one thing is certain: there's nobody in the party who is trying to sabotage him. Which has been his biggest asset also. It's may not be entirely true, Pramod. There are forces working against him. No, there might be forces within his own cabinet. There are no forces within his own party. Not party. Party is unanimously behind him, completely. So he had those advantages, you know, and the biggest thing which I liked about Dr. Pramod Sawant is he is always appeared to be very calm. And never I've seen him doing an outburst or being arrogant, even to the media maybe or to the people whom I have seen meeting him. And that has been his biggest strength. You know, I know what is his, I don't know what is working in his mind. Maybe he is angry somewhere. But that's a sign of a great politician. Great political leader. खूब जाण राजकारणी ओपनली सांगताले की तुका जर बरो राजकारणी जावपा जाय जाल्यार तुजे तकलेर बर्फ आसपा जाय आनी तोंडां साखर आसपा जाय म्हणून. ती दोतोरान म्हाका दिसता
सामकी पुरेपूर पाळ्या. In that भिवपाची गरज ना, when actually that was being rubbed onto him, and people actually there was a kind of a this thing to, it was a sarcastic taunt. भिवपाची गरज ना फकाण अशें मारताले पयलीं. हय, पयलीं ताजे मीम्स जाली. Then he converted it into his strength. So that is the skill which he has, like keeping calm, not getting carried away with this kind of this thing. पण यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट आनी जो तुका उलोवपाक दिलो ते लौकिकान टच केलो विशय एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ते म्हाका दिसता अजूनय कांय प्रमाणात डळमळीत आसा. म्हणजे कितें जालें, जी म्हत्वाची खातीं आसा, उदाहरणार्थ रेव्हेन्यू, जे मामलेदार आसा, डेप्युटी कलेक्टर आहात, कलेक्टर, हे जिल्ल्याचे तालुक्याचे आमचे सगळे एक्झिक्युटीव असतात. सो ते डिपार्टमेंटा कडेन म्हाका दिसता खूब दुर्लक्ष जावपाक लागला. म्हणजे पयर पांडुरंग मडकयकरान जो आरोप केलो तो हॅज रिलेटेड टू दीस डिपार्टमेंट आशिल्लो. आनी ज्या म्हाका दिसता ते खाते बदल जेन्ना करतो अशें आयकता आमी, जशी चर्चा जी आसा, म्हणजे पयर हेणी सांगला न्ही, तवडकरांनी सांगला की सेशन सोंपतकूच रोखडेच जातले म्हणून ते. सो फुडल्या 8 दिसांनी जावपाक जाय न्हू, जाल्यार ते खाते बदला वांगडा, फेरबदला वांगडात, मंत्रीमंडळ फेरबदला वांगडात खाते मातशी खाती बदलपाक जाय. 27 इलेक्शन जे आसा ते जर फेस करतलो बरे भशेन जाल्यार म्हाका दिसता आत्तां काय चेंजीस, मेजर चेंजीस करपाक जाय. मुख्यमंत्री टीम चेंज जावपाक जाय, टीम चेंज जावपाक जाय आनी एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यो 2 गजाली जाग्यार घालच्यो योग्य मुद्द्याचेर व्हरून सोडटोय म्हाका. तूं म्हाका सांग लौकीक बाब, हे रावंड टेबल इज द बिगेस्ट प्रोपोनंट ऑफ कॅबिनेट रिशफल. फाटली आतां कितली फावटी आमी विशय चर्चा केली हाजेर, कितली फावटी आमी सांगलें की दोतोर कर, कळ्ळें, तूं जेन्ना हें करनासतना रावता हें तुगेलें गोंयचे बऱ्याचें न्ही म्हणून. आतां दोतोराचेय बऱ्याचें न्ही तें, कांय जाणां आहा ते भितर, पण गोंयचे बऱ्याचें न्ही. सो लौकीक बाब, आज जेन्ना पांडुरंग बाबान परत हो विशय काडला की सेशनाच्या उपरांत रिशफल जावपाक शकता. म्हाका सकाळीं एका आमच्या बरे इश्टान फोन मारलो, अरे म्हणपाक लागलो जाता सेशनाच्या उपरांत. हांवें पळय, अ वीक इज अ लाँग टायम इन पॉलिटिक्स, कळ्ळें तुका. आनी जितलें म्हळ्यार आमी पळयलां, समटायम्स म्हळ्यार 24 hours ऑल्सो इज अ बीग टायम इन पॉलिटिक्स. सारकें न्ही. तरी म्हळ्यार कितें आहा, तूं जर म्हाका विचारता कानार कितें पडटा काय म्हण, जाल्यार कानार हें पडटा, इतलें आमी म्हणपाक शकतात. सो लौकीक बाब, कितें कानार पडटा तें मातशें तोंडार हाडून सांगशीत. रावंड टेबल म्हटल्यार म्हणून सांगता, पयलीं कॅबिनेट जाताले मिटिंग्स न्हू बिल्डिंगेन, तेंची टेबल अशी रेक्टेंगल अशी आसली. पूण आतांचे हांवें पयल्ले कॅबिनेट रूम पळयल्लो, तेंचे टेबल आतां रावंड आहा, तेचेर रावंड बसता. हय, आतां जे नवे जे तुवें सांगपाचें म्हणणें कितें, रावंड टेबलाचेर आमी कितें उलयता तें आयकुपाचें सोडून आनी टेबलच रावंड केलें म्हणून. सो ते आतांचे टेबल रावंड आहा. आनी काल जेन्ना CM दिल्ली आसले, मिटींग जाली अमित शाह बरोबर, बाकीच्या बरोबर, तेन्ना आमी तेंचो कमेंट घेतलो फोनाचेर रिकॉर्ड करून, आनी तेणी म्हटलें पॉलिटिकल फ्युचर हेजेरूय चर्चा, पॉलिटिकल गजालीचेरूय अमित शाह बरोबर चर्चा जाली म्हटलें. सो म्हजो नेक्स्ट प्रश्न आसलो तेका, ह्या पॉलिटिकल चर्चे भितर रिशफल येता काय म्हणून, अशेंच पद्दतीन विचारलो. तो एक फुडल्या चर्चेचो भाग आहा. आनी आमचे पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दिल्ली येयल्ले आसा, आनी फुडलें मागीर सांगता. ऑन रिकॉर्ड. Says a lot. And this is on record. This is not off record. Yeah. ऑफ रिकॉर्ड कितें सांगलें तें विचारना लौकीक बाब तुका, तें बरोबर न्ही. पण ऑन रिकॉर्ड सुद्दां मुख्यमंत्री जेन्ना ह्यो गजाल सांगता, सो इट्स अ व्हेरी क्लियर इंडिकेशन करपाचें न्ही. आतां कितें फावट सांगप. I think we have spoken too many times about this cabinet reshuffle, but Pramod, the speaker, when the speaker speaks, openly saying that cabinet reshuffle will happen, and there are very arrogant people in this thing which have to be taken care of. So Ajo Ghazali, the words which he used are very upfront and straight. So it gives an indication that very soon we will have a cabinet reshuffle. Looks like. गरज आसा सारकी करपाची. हांव इतल्याचेर थांबना. म्हाका दिसता परत आमी त्या विशयाचेरून थांबल्यात, पण दोतोराची 6 वर्सां आनीक त्या 6 वर्सां भितर जें कितें घडलां गोंया भितर, म्हळ्यार मनोहर पर्रीकार नासतना पक्षाक परत सत्तेर हाडप, ताजे उपरांतचे प्रत्येक इलेक्शन जिखप, आनी त्याच बरोबर तुगेले कोविडा सारकें संकट हें पेलता आसतना ती फायनान्शियल मॅनेजमेंट करून दुसरे वटेच्यान तर मागीर सेंटराचे कुस्तार आसूं, स्वताचे कुस्तार आसूं, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चालू दवरप. एडमिनिस्ट्रेटिवली देर इज लॉट मोर दॅट निड्स टू बी डन. बट 6 वर्सां उपरांत आमी इतली तरी धरून चलपा जाता की दोतोराक जरी तुगेले एडमिनिस्ट्रेशनाचे गजाली रातयाक जाग्यार घालपाक जायना हें जरी कळ्ळें आसलें तरी त्यो कश्यो जाग्यार घालपाक जाय हेंय कळ्ळें आसतलें. आनी ती जर्नी 2027च्या पयलीं स्टार्ट जावची, आनी त्योही सुदारणा जश्यो आमी हें पळयल्यात
तेन्ना कांय मंत्री जे आसात त्या सुदारणांची सुरवात म्हाका दिसता पांडुरंग बाब रिशफलान जावपा जाय. कारण कांय मंत्री अशे आहात की तांगे प्रशासनांतल्यान तूं तांगे गजाली जर जाग्यार घालपाक गेले हे मंत्री सुदारचे नात. सो तुका प्रशासन सुद्दां जर सुदारतलो जाल्यार कांय जाणांक मातशें बाहेरचा रस्ता दाखोवचो पडटलो आनी तो दाखोवन ही सुरवात जावची हेच परत एक फावट ह्या रावंड टेबलाचेर मागता आनी थांबता. पांडुरंग बाब, जयल बाब, लौकीक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.